देव बरो दीस दिवं भुरग्यानो राजाक सिंगां फुटलीं आनी ती मुकुटा पोंदा धापून राजा कसो वावुरतालो तें आमी पळयलें न्ही. तर आतां फुडें कितें घडटा तें ह्या पाठान उरिल्ल्या भागान आमी पळोवया. राजानी दर म्हयन्याक म्हणजे म्हयन्याच्या म्हाल्या कडेन केंस कातरतालो. हे फावटी केंस मारतना म्हाल्याचे नदरेक न्ही सिंगां दिसलीं. राजाक सिंगां आसा तीं दिसलीं आनी ताका अजाप जालें. राजान म्हाल्याक फर्मायलें, हें पळय म्हाल्या, म्हाका सिंगां फुटल्यात ही गजाल कोणाक सांगूंक जायना. कोणाक सांगशी तर तुका जितोच मारतलो. जिवाच्या भंयान सिंगाचें गुपीत म्हाल्यान पोटानूच दवरलें. गुपीत पोटान दामून दवरिल्ल्यान म्हाल्याचें पोट कितें जालें, फुगपाक लागलें. इल्लें इल्लें मोटें जावपाक लागलें. म्हाल्याक दिसलें, आतां जर आपणें हें गुपीत पोटांतल्यान भायर काडलें ना तर एक दीस तें पोट फोडून भायर सरतलें. गुपीत म्हळ्यार कितें, सिक्रेट. तें जर पोटानूच दवरलें जाल्यार पोट फुगून मोटें जावन फुट्टलें. निमाणे कडेन एक दीस म्हालो रानान गेलो. कोण नासो पळोवन एका खैरीच्या झाडा मुखार वचून उबो रावलो. खैरीचें झाड, झाडाचें नांव खैर, खैरीचें झाड आसता. आनी ताणें त्या झाडाक म्हणलें, खैरीच्या झाडा हाका एक गुपीत सांगता तुका. राजाक आमच्या फुटल्यांत सिंगां. फकत हांव जाणा, तूं जाणा. अशें म्हटलें मात म्हाल्याचें पोट सू करून देंवलें. ताच्या जिवाक बरें दिसलें. सिंगाचें गुपीत आयकल्ल्यान आतां खैरीचें पोट फुगूंक लागलें. फुगून फुगून मोट्टें जालें. एक दीस पकवाज तयार करपी कारागीर खैरीच्या सोदांत रानांत आयलो. पकवाज म्हळ्यार दोनूय सायडींनी वाजोवपाचें एक वाद्य, वाजोवपाचें इंस्ट्रुमेंट. तर तें करपी आसता न्ही तो, तेका करूंक जाय आसलें तो मनीस रानान ह्या झाड सोदपाक आयलो. पोट फुगें खैरीचें झाड पळोवन ताका आनंद जालो. हें झाड पळयलें ताणें बरें मोट्टें आसा तें पळयल्यान तो खूश जालो. बरें मोट्टें झाड मेळटा म्हणून. ताणें तें झाड कातरून ताचो एक पकवाज घडयलो. तें मोट्टें झाड ताका बरें मेळ्ळें, तो खोशी जालो. तें कातरून हाडून ताचो ताणें पकवाज केलो. राजाचें सिंगाचें गुपीत आतां पकवाजाच्या पोटान गेल्लें. आनी पकवाज बोबाटो, म्हणजे वोगी रावपी न्ही, व्हडल्या व्हडल्या नाड्डुवपी. तो म्हणपाक लागलो, आतां पकवाज म्हणटा, धा धिन्ना धा तिन्ना राजाक फुटल्यान 2 सिंगां. हांव जाणा, तूं जाणा, धा धिन्ना धा तिन्ना. पकवाजाचे बोल आयकून सगळे अजापीत जाले. जेन्ना हें पकवाज वाजयता न्ही तेन्ना त्या पकवाजांसून असो आवाज येतालो, धा धिन्ना धा तिन्ना राजाक फुटल्यान 2 सिंगां. हांव जाणा, तूं जाणा, धा धिन्ना धा तिन्ना. ल्हवू ल्हवू करून ही गजाल राजाच्या कानार गेली. राजाक कळ्ळें पकवाज कितें म्हणटा तें. राजा भियेलो. तो सरळ रुशीसरी गेलो. आतां पकवाजान सगळ्यांक सांगलें न्ही राजाक सिंगां फुटल्या म्हणून. आतां राजा भियेलो. तो रुशी कडेन गेलो आनी ताणें रुशीच्या पांयार घालून घेवन म्हळें. वचून तो रुशीच्या पांयार पडलो आनी म्हणूंक लागलो, रुशी महाराज, म्हज्या सिंगाची गजाल पकवाजाक कळ्ळ्या. लोकांक तें सांगीत सुटलां. म्हजीं सिंगां परत घेयात, म्हजी अब्रू वाचयात. म्हाका लजेक घालिनाका. अब्रू म्हणल्यार लज. ते सिंगाची खबर पकवाज सगळ्यांक सांगता. रुशीक राजाची दया आयली. परतून रुशीक ताची दया म्हळ्यार काकूळट आयली राजाची. ताणें राजाक म्हटलें, राजा, आतां मेरेन भोगली ती ख्यास्त तुका खूब जाली. खूब भोगली तुवें ख्यास्त. तुज्या बाणान मेल्ले गायेक मरचे पयलीं एक पाडूक जाल्लें.
मरचे पयलीं एक पाडूक आशिल्लें म्हणल्यार धाकटें वासरूं आशिल्लें ते गायचें, मेल्या ते गायचें. त्या पाडकाक आतां शिंगां फुटपाक लागल्यात. तें आतां व्हडलें जालां, ताका शिंगां येतात. जशीं जशीं ह्या पाडकाचीं शिंगां वयर सरतलीं, वयर वयर येतलीं न्ही, तशीं तशीं तुजीं हीं शिंगां भितर वतलीं आनी एक दीस तीं सामकीं ना जातलीं, अशें ऋषीन त्या राजाक सांगलें. आनी खऱ्यांनीच कांय दिसां उपरांत राजाचीं शिंगां ल्हान ल्हान जावपाक लागलीं आनी एक दीस तीं नाच जालीं. ऋषीचो आशिर्वाद घेवन राजा राज दरबारांत आयलो. ऋषीचो आशिर्वाद घेतलो शिंगां गेल्या उपरांत आनी तो राज दरबारांत आयलो आनी सगळ्यां मुखार ताणें माथ्या वयलो मुकूट काडलो. शिंगां फुटल्या आनी पकवाजान सांगिल्ली गजाल फट ठरली. पकवाज सांगतालें न्ही शिंगां फुटल्या म्हणून राजाक, तेन्ना राजान मुकूट काडलो. पळयत जाल्यार राजाक शिंगां नात. ताची पकवाजाची गजाली फट, सत न्ही. पकवाज म्हणूंक लागलो, धा दिन्ना. परतून आतां पकवाज म्हणपाक लागलो, धा दिन्ना राजाचीं शिंगां गेलीं केन्ना? धा दिन्ना. तर आतां हो पाठ घरा वाचात. देव बरें करूं.